आमचे असं शिगमो आसता पळय असो आमकां दिसता हो आमगेलो वायट गोश्ट आसूं ती पूण तो आमगेलो एक सणसो दिसता आमच्या युथा खातीर. हिस्ट्री म्हणजे की कृष्णाली जी आवय आशिल्ली म्हळ्यार आदिती म्हणटा ती एक ती आवय आशिल्ली, ताजे कृष्णान कुंडळे व्हेल्ली म्हळ्यार कानांतली व्हेल्ली. मागीर नरकासुरान कानांतली व्हेल्ली तेगेली आवयली. सो तेन्ना ताणें बरे भशेन पयलीं मागली ती आपल्याक तूं दी म्हणून. पूण नरकासूर हो हट्टी आशिल्लो पयलींच्यानूच आनी आपुणूच व्हडलो म्हूण समजतालो. सो कृष्णान पयलीं ताजे कडेन भरपूर फावटी विनंती केली की तूं आपल्याक दी म्हणून. तो कसोच आयकुपाक तयार ना. सो त्या वेळार मागीर कृष्णान ताका तागेलो मत निवळपाक ताजो वध केलो आनी ती कुंडळे घेतली. सो ही हिस्ट्री आसा नरकासुरा फाटल्यान. नरकासूर म्हणजे गोंयान ही आतां कितलींशीं वर्सांची पयलींच्यान चालू आसा नरकासूर करप दिवाळेचे पयलीं. सगळे भुरगे एकठांय येता, आपल्याली कला दाखयतात. एक उमेद आसता लोकां मदीं की नरकासूर म्हणटकीर ढोल ताशाचो आवाज जाता, सगळे लोक एकठांय येता, रथ करता, नरकासूर व्हडलो करता. आनी नरकासूर म्हणटकीर एक ल्हानपणाच्यान सगळ्यांक भुरग्यांक उमेद आसता. आमकां सांगलें आसा श्री कृष्णान वध केला नरकासुराचो इतली म्हणून आमकां खबर आसा. तुजें नांव कितें रे? आं रोशन. हय म्हाका सांग, तूं नरकासूर करता पळय आतां, नरकासूर कित्याक करता? आं उमेदीक लागून. पूण हरशीं रे नरकासूर म्हणटा तो कोण आहलो जाणा तूं? आं रावण आहलो? ना रे नरकासुरा कोणें मारलो? आं कृष्णान कित्याक मारलो जाणा तूं? पूण करता तूं? म्हाका सांग आतां नरकासूर करता पळय कित्याक म्हणून करता तो आमी? कितलीं वर्सांनी करता तूं? 8 वर्सां? तुका कितलीं वर्सां? नरकासूर करप म्हणजे कितें? आतां आमची एक परंपरा, हिंदू धर्मान परंपरा आसा. म्हणजे ती नरकासूर एक हें आसा, भुमीचो चेडो आसलो, तो खूब मातलो. तेणी 100 बायले वांगडा तो लगीन जालो आनी लोकांचो छळ केलो म्हणून कृष्ण आनी सत्यभामा हरशी ताका मारला, वध केला तेजो. आनी कृष्णान मागीर तेजे कुडके केले 4 आनी पृथ्वीच्या गर्भान तेज्या आवयच्या गर्भान घातले. म्हणून ही आमी दिवाळी साजरा करता. नरकासूर करता म्हटल्यार कल्चरल हेका आनी कित्याक करता आनी कितें ना. तो आमचो हिंदू धर्मान येयला पळय. आवय बापायन आमकां पयलींच्यान सांगलो नरकासूर, तांकां आनी कोण तेंच्या आवय बापायन सांगला तसो करून कंटिन्यू जायत आनी हे भुरगे फुडें करता. कृष्णान नरकासुराक मारली एकूच स्टोरी जाणा, ती म्हणजे तेजे बायलांक तेणी सगळ्यांक बंदी करून दवरलेलें आनी ते हे अत्याचार कसो केलो म्हणून तेणी ताका मारून तांकां हें केल्लें, लिबरेट केल्लें, अशें इतलें जाणा. कितलीं वर्सां जालीं तुमी नरकासूर करता? आमी 1997च्यान नरकासूर करिता भुरगे. 1997च्यान कित्याक करता नरकासूर खबर आहा? ती आतां परंपरा पयलींच्यान आमचे पयलींचे लोक अशे ते करीत येयल्ले. सो आमी ती परंपरा चालूच दवरला. आनी कृष्णान त्या नरकासुराचो वध केलो ते कितें वायट आसता ते नेगेटीव एनर्जी पॉझिटिव्हिटी येवपा खातीर. सो आमी एक तो वध करून नरकासुराचो एक नेगेटीव एनर्जी काबार करून एक पॉझिटिव्ह सायडीक मूव जाता आमी. ओके, नरकासुराचो वध केलो सारको आहा, पूण नरकासुराचो वध कृष्णान कित्याक केल्लो खबर आहा? वर कृष्णान म्हणजे एक पृथ्वीर एक अशी हावी कशी येयल्ली त्या टायमार तो कृष्ण एक आमी ऑलरावंडर म्हणून समजूंक शकता ताका. सो तेणी सगळी नेगेटीव एनर्जी करपाक तो वर येयल्लो पळय तो काबार करपाक. सगळे मोबायलानूच आसता, एक गेट टुगेदरूच जायना. आतां पयलीं मॅची कशे खेळटाले क्रिकेट, आतां तेय जायना. आतां सो आमी गेट टुगेदर म्हणून एक मेळोन आमी नरकासूर करता. तूं नरकासूर कित्याक करता? हांव नरकासूर एक आपले एक टॅलंट आहा न्हू, लायक करून दाखोवपाचो, आर्टिस्टीक टॅलंट्स दाखोवपाक आनी आमकां हे एन्जॉयमेंटूय आहा ते नरकासुरान. सामको बरें. म्हाका सांग तुमी नरकासूर कित्याक करता? लायक आमकां अशें दिसता की आतां आमचो टॅलंट एक्सप्रेस करपाचो आनी वेन एंड ऑफ द डे आमी केन्ना ते बर्न करता पळय तो ऑल द नेगेटिविटीज आनी सगळें अशें बर्न जावन वयता तेजे भितर. ओके, त्या नरकासुराचो वध कोणें केल्लो जाणा? कृष्णान केल्लो. म्हणून आमी केन्ना नरकासूर करता फुडें धाकटे कृष्णा करता सगळे जाणां. सो तेजे खातीर तो कृष्ण आसता, कृष्णा करता. कृष्णान वध केलो तो बरो आसा, पूण कृष्णान नरकासुराचो वध कित्याक केलो ही काणी खबर आहा तुका? ना, ही अशी एक्चुअली खबर ना. पूण तूं नरकासूर कित्याक करता तर? जेन्ना तूं म्हणटा कृष्णान वध कित्याक केलो तो खबर ना, पूण तूं नरकासूर कित्याक करता? लायक आमकां पयलींच्यान सांगलेलें आहा की नरकासूर इज अ इवल. लायक धाकटे आसतना बी आमी भिताले नरकासूर आमी व्हडलो म्हणून. सो केन्ना आमी लासयता पळय तेन्ना आमकां अशें बरें दिसता की सगळें नेगेटिविटी इवल हे दुनियांतलो काबार जाता कसो अशें. ओके,
खुबशे लोक म्हणटा आतां जे भुरगे आहा पळय ते नरकासूर करता आसतना खुबश्यो वायट गजाली करता म्हणटा सोरो पिवप आनी कितें तूं कशा तरेन पळयता हें पळय आमी आतां इतलेच भुरगे करता हे धाकटे भुरगे आनी तो म्हाजो भाव सो आमी इतलेच भुरगे करता आमी अशें कांय ना लोक येता हिंगा बसता पिता ओडटा वयता बट म्हाजे हितून कितें नरकासूर म्हणजे कितें लायक सारको आतां भुरगे करताले ओके बट पिता बी ते सगळें वायट जाता भायर बसून पिता पुलीस येता मागीर ते सगळें वायट जाता सो तें करप आसना सो आमी ते भुरगे येता इतलेच जाणां करता आमी तूं लोकांक कितें सांगपाक सोदतलो जेन्ना तुमी स्वता नरकासूर करता तेन्ना बाकीचे जे लोक पळयता की वायटान वयचे न्हू म्हणून तूं लोकांक कितें सांगता हांव एकूच म्हणत होता इफ तुमी नरकासूर करूंक रातचे भायर सरताले जाल्यार नरकासूरच करा म्हणून दुसरे कामां करची न्हू म्हणून लायक रातचे आमकां दिसता लोक हिंगा ओवर स्पिडींग करता 2-3 गाडी हिंगासरल्यान गेला वयल्यान सो ते करचे न्हू पिवचे न्हू रातचे तितलेंच म्हणटा हांव नरकासुराक तुमी रातचे इफ नायट मारता भुरगे जाल्यार नरकासूरच करचे म्हणून दुसरी कामां पिवचे बी न्हू म्हणून रातचे Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.